पणजेच्या सिटाक पॉलिटिकल फायट दिशी दिशी रंगता. बीजेपीच्या सिद्धार्थान नेट लायला. पणजेकार आपल्याक परत आमदार करतले म्हूण तो उलयता. दुसरे वटेन सुदीन वेलिंगकाराचे मोगो आनी गोवा सुरक्षा मंच बीजेपीचो सीट वोडोवन शक्त दाखोवंक पेटल्यात. केतन भाटीकारान अर्ज भरलो आनी राजू सुकेरकार वेलिंगकार सुदिनान राजधानीत तांचे युतीचे कॅन्डिडेटाचे पदयात्रेन लॉन्चिंग केलें. रक्षा मंत्री पर्रीकार दिल्ली गेल्या उपरांत पणजेच्या सिटार बीजेपीन सिद्धार्थाक देंवयलो. काँग्रेसीच्या उमेदवाराक वडोवन सिद्धार्थ कुंकळकार आमदार जालो. आता हे सीट परत जिखपाचें आव्हान कुंकळकारा कडेन आसा. ताणें पणजेत नेटान प्रचार सुरू केला. पुराय मतदारसंघातल्या घराघरांनी प्रचार केल्या उपरांत आता ताणें आल्तीन वाठारांत प्रचाराक सुरवात केल्या. आयज आमी आल्तीन मंगलमुर्तीचें दर्शन घेवन आल्तीन वाठारांक सगळे कार्यकर्ते समवेत आयज हांगा कॅम्पेनिंग चालू करता. एक पणजेभर जवळ जवळ आमी 50% हाऊस टू हाऊस आमी कवर केले. एक बरो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आमकां मेळटा. विरोधक कोण आसात ताचेर फोकस करचे परस बीजेपीन केल्ली उदरगतीची कामां आनी स्किमीचेर उलोवन लोकांक कडल्यान प्रतिसाद घेवपाचेर कुंकळकारान भर दिला. सर राजू शिकेकारान बॅकआउट केला आनी केतन भाटीकार येता. सो हो तुमकां प्लस पॉयंट और नेगेटीव फॅक्टर आसतलो. आमी मतदारा कडेन वता ते आमचे डेव्हलपमेंटाचें काम घेवन आमी सोशल सॅक्टरांतल्यो स्किमी ज्यो मतदारा पर्यंत पावयल्यात आनी आमचो कार्यकर्त्याचो एक आमचे सगळे वोटरा कडेन आशिल्लो संबंध हे सगळे घेवन आमी मुद्दे घेवन आमी फुडें वतात. आनी डेफिनेटली मतदारय आमकां ह्याच मुद्द्याचेर एक्सेप्ट करता. गोवा सुरक्षा मंचान केतन भाटीकाराक पणजे वेंचणुकेक देंवयला. केतन भाटीकारान मंगळारा अर्ज भरलो. गोंयकारांक खबर आसा की कितले 15 वर्सां उतरां दिल्ली, ती उतरां कितली पाळ्या, कितले डेव्हलपमेंट जाला, कितले यू टर्न जाल्या. सो आतां आमकां इतलें खबर आसा की सुदीन भाई ढवळीकर हाणें दिल्ले उतर सदांच पाळ्ळा आनी शिवान जो आमकां गोवा सुरक्षा मंचाक जो आदार दिला त्या आदाराक आमी यश हाडटले. गोवा सुरक्षा मंचाचो युती वांगडी मोगो पक्ष मंचाच्या उमेदवाराक तेको दिवंक पणजेन फोर्स लावन आसा. सुदीनय भाटीकाराच्या प्रचाराक पावलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कलाकार वयर सरचे तांच्या कलागुणांक उर्बा दिवंक म्हूण परवरीचे एन इन्स्टिट्यूट कलाकारांचो भोवमान करता. इन्स्टिट्यूटाचो डायरेक्टर आनंदराव नागवेकाराच्या हातान नाट्य कलाकार प्रितेश साळगांवकार, ताचो बापूय नंदकुमार साळगांवकार आनी आवय नंदिताचो भोवमान जालो. भुरग्यांच्या आंगात कला आसता ती वयर काडपाचें काम पालकांनी करूंक जाय म्हूण नागवेकार उलयलो. A small gift, but I want to honor Mr. and Mrs. Kiran. Behind a successful man is always woman, but in this case I don't agree. Husband and wife has to work together. Then only you can get the best product. This son, I think they are basically an artist, family-wise. Family-wise artist, सगळे artists they are. Alfred the best singer, Rita was best singer. त्याचे भुरगे artist जातात. ती कला येवची पडटा. कला हेच्या आंगान आसा. आय डोंट नो अबाउट तेज्या कला हेच्या आंगान आसा. दी ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट विच आय हॅव सीन. बट त्या दिसा आमी चक्रेचूर काडलो. ताका हांव स्पेशल खास गिफ्ट दिता. तेज्या पयलीं बींग दीस हजबंड एंड वायफ आय वॉन्ट टू ऑनर दॅम. बॉय हॅज टू ग्रो. आय कॅनॉट ऑनर इन दॅट वे बिकॉज ताका व्हडलो कलाकार जावन साल घालीत जाल्यार टू अर्ली फॉर यू. सो आय एम गिविंग अ स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन. वास्को बुधवारा टिळक स्टेडियमार जाल्ले आय लीग मॅचीत ईस्ट बंगालान चर्चिल ब्रदर्साक 2 गोलांनी मारले. ही अंदूच्या सिजनांतली चर्चिल ब्रदर्साची सैगीत तिसरी हार. ह्या आय लीगांतली आपली चौथी मॅच शेनवारा पुण्यात TSK शिवाजियन्सा कडेन खेळटले. चर्चिलान अजून एकूय पॉइंट जोडिल्लो ना. How it all unfolded right from the start of the game. The stage was set for an absolutely intriguing clash, remember? Because both teams needed points quite desperately over there. Initially it wasn't too inspiring from either side. Quite an error-strewn, scrappy first half that we saw over there before the breakthrough finally came in the 31st minute. The youngster was extremely impressive. Down the right, created a chance, and the header duly nodded home.
for the opener. Yeah, he got a second bite of the cherry. You know, the clearance by Churchill Brothers wasn't perfect, and Nikhil Pujari headed it back. Adil Khan probably the only game trier for Churchill Brothers. Shot coming in from Brandon. Was one of those entrusted taking the shots on goal, but then Kingfisher East Bengal, of course, going forward. The threat always there from Willis and Weldon. There were quite a few corners conceded, and this one proved especially costly. Yes, he was unsighted. Priyant Bukhania, the giant, standing in front of him, but it was 2-0 up. East Bengal. That was in just at the stroke of half time. Not too many chances there for Wolf, and when he did get one, couldn't put it away. Brandon created a lot of opportunities, you've got to say, but Wolf was quite profligate as far as his efforts at goal were concerned. Weldon, on the other hand, combined quite nicely. Had a couple of shots and goal, and really it should have been 3-0, because when this fell to Weldon, you thought he would put it away with consummate ease, and yet it just floated agonizingly wide. Yes, Wetson and El Selme passed the ball well, but the finish left a bit to be desired, and this is a bit of misfortune for Churchill Brothers. If this had gone in, the expression on the coach's face says it all. At full time, 2-0, so East Bengal 7 points from 3 matches. या बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.